A11. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पवित्र सभा एक आवय जाल्ल्यान कालच्या दिसा जैतिवंत जाल्ल्या आपल्या भुरग्यांचो उगडास केलो आनी आयच्या दिसा मोरून पुर्गोतोरींत कोश्टवतल्या आपल्या भुरग्यांचो उगडास उस्क्यान व्हरून कोत्ता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जिविताचो शेवट क्रिस्त आनी मरणाचो शेवट ताचे शुभाम जिवीत. पुर्गोतोरींत कोश्टवतल्या भाव भयणींक आमच्या मागण्यांची आनी त्यागांची गरज. मीस सगल्या मागण्यांहून व्हड मागणें अशें जाल्यान आमच्या मरून गेल्ल्या आनी कोश्टवतल्या भाव भयणी पासत सगल्या बाबार्थान आनी बरवाशान ही मिसाची भेट भेटोवया आनी जेजूच्या फारीकपणाच्या बलिदाना वरवीं देवान तांकां सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण मागुया. जिविताचो शेवट क्रिस्त आनी मरणाचो शेवट ताचे सुबाम जिवीत. हें चिंतना आमच्या मनान दवरून ही मिसाची भेट आमी समोर आयल्या आनी हे भेटेंतल्यान आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींचो आमी उगडास करता. तर सगळीं जी आमची मरून गेल्यांत तांचो उगडास करुया. तांकां आजून पर्यंत ती एमकोणान आसात जाल्यार आजून पर्यंत ताचें फारीकपण जावंक ना जाल्यार ह्या जेजूच्या उमोडेक समोर उमणे वरवीं पास्काच्या गुठा वरवीं ताचें पास्क जावंक तारण जावंक मागुया. जायते फावट जिवी आसतना तांचे सवे आमचो मोग मोयपास दाखोवंक आमी चुकल्या. मेल्या उपरांत घोडे जायतें बरें केलां, मिसां पेटयल्यान, फुलां घातल्यान, सगळें केलां, वाती पेटयल्यान, सॅक्रिफीस केल्यान, पूण जिवी आसतना तांचो परामोस करूंक चुकल्या देखून बोगसणे मागुया. हांव पातकी चोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच हांक वार मरे
सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया तशेंच मागुया आयज वाडदीस समोर उमतेल्या खातीर जेरुसा फेर्नांदीस तशेंच पेमला मार्कीस तशेंच कोणाचो वाडदीस आसा तांचोय उगडास करून तांचे खातीर मागुया. देवा आमच्या बापा, तूं बावार्थ्यांची मोहिमा आनी बऱ्या मनशांचें जिवीत तुज्या पुताच्या मोरना आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. तुज्या मेल्ल्या सेवकांची काकूत कर. आपल्या पुनर्जिवणपणाचो गूट ओळखून घेवन तुजेर तांणी बोरवासो दवरलो तर तांकां सासणाचें सूख भोगूंक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार सगल्या पोरजांक दोलबारांचो सर्वेस्पोर बरी बरी जिनसांचें एक जेवण तयार करतलो. सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो त्या पर्वतार तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोन्नाचें चेदोर तो पिस्तलो. सासणाक मोन्नाचो भस्म करतलो आनी सगले पोळ्यांचेर दुकां व्हांवता तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास आमी सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. देवाचें उतर हें. B8 W3 देवा
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे संवसारांतले बिराड मुणगे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवाकडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणाव. म्हणटूच कुडींत आसोसोर सोमया सोरशिल्ले आमी पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां काळजीदारपण आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलता. आमी विस्वासान बोल्ल्यांव आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोमया सोरशें जियोंक आमची खोशी. आमी कुडींत जिव वो कुडी भायर जीव ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता. आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे आमकां मजुरी घेवंक जोण एकल्यान क्रिस्ताचे न्यायसोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळीं उबी रावया. B8. Sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo. Jesus, Baba, Ci utoku, Nacia Boga, Ci nomorsa. Jezu kaloka muswartu, amna papa shiva oge. Sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo iso. Sorves moraxo, sorves moraxo, sorves moraxo iso. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे काळी सुसांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव येता ती वाट तुमी जाणोन. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो, तर वाट कशी जाणा जातले हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदीच्या भावा भयणीनो, कालच्या दिसा जैतिवंत जाल्ल्या भावा भयणीचो आमी उगडास केलो आनी सगळ्या सातां भक्तां बरोबर देवाक दिनवासलो. आयज आमी सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता, जी देवाचेर विस्वास धरून जियेल्यांत आनी मेल्यांत. ती खंय आसात तें आमकां खबर ना, पूण आयज भावार्थान
आनी बोरवाशान बरोवन तांचे खातीर आमी मागूंक एकठांय जाल्या. हो आयचो दीस तांचे खातीर मागूंक दवरलेलो आसा. तशें आयची वाचपां आमकां आनी आमचोय भावार्थ आमकां कितें भाशेन निमाण्यो 4 वस्तूंचो उगडास करता. आनी ह्यो निमाण्यो 4 वस्तू म्हटल्यार पयले सुवातेर मरण. हें मरण आमकां कोणाकूच चुकोना. सगळ्यां आमी एका दिसा मरतले. ह्या मरणाक आमी तयार आसूंक जाय, जागृत आसूंक जाय आनी हे भाशेन तयार आसलेली ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावतली. अशें आयच्या पयल्या मिसांत आमी नियाळ्ळां आनी पडयलां कोण भाशेन सगल्या वेळार सगळे घोडये रावन आसलेल्या वेळार घोडये सोमी येतलो. देखून आमी तयार आसूंक जाय, जागृत आसूंक जाय. तरेच मरण आमकांय सगल्यांक आसा आनी आसतले. तर ह्या मरणाक आमी आतांसतान ह्या संवसारी जिवितान तयार जावया, तयार रावया, जागृत रावया. तर दुसरे सुवातेर मेल्या उपरांत आमची मुनसुबी जातली, जोडटी जातली. देवाच्या न्याय सोदरे मुखार आमी उबी रावंक पडटलीं. अशें आयच्या वाचपान आमकां उगडास केला. बरें केल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो जातलें, स्वर्ग फावो जातलो आनी वायट केलां ताका कास्तेचें फॉर्मोड हेमकोणान आनी हे भाशेन तांची मुनसुबी जातली. तर देखूनच आमकांय जण एकल्याक जोडटी आसा. देव विचारतलो आमी एका जिवितान इतलीं वर्सां दिल्लीं आमी कितें केलां, कोण भाशेन चल्ल्या, कोण भाशेन जियेल्या. आमी तर देवाक मानता ते भाशेन जियोंक वावुरल्यांत जाल्यार आमकां भिरांत ना. देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोंक वावुरल्या जाल्यार देव आमकां आमच्या जिविताची आमकां बऱ्या जिविताची मोजरी दितलो. सासणाचें सूख, सासणाचो स्वर्ग फावो करतलो. जरी तर आमी चुकल्या वस्कोतायेक लागून घडये आमकां आमचें आजून फारीकपण जावंक ना. जी एमकोणान कश्टावतात आयज तांचो आमी उगडास करून तांचे खातीर आमी मागता. तांच्यान आपणा खातीर मागूंक जायना पूण आमी तांचे खातीर मागता. ही मिसाचें बलिदान, ही मिसाची भेट तांचे खातीर आमी भेटोवंक आयल्या. व्हडल्यांतलें व्हड मागणें म्हटलेलें आसा सुरवातेक आनी व्हडल्यांतली व्हड जेजूच्या पास्काच्या गुटाची समोरोमणी. जेजू बरोबर तर ह्या संवसारांत जियेतना आमी पातकाक मेल्या, जेजू बरोबर नव्या जिविताक जिवोन जातल्या. तर आयज आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो उगडास करता आसतना आमकांय आयचो विशय उगडास करता. जिविताचो शेवट म्हणल्यार क्रिस्त आनी क्रिस्त म्हणल्यार तो आमकां मेळूंक जाय. ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळूंक जाय, ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळूंक जाय. तो ताचे बरोबर आनी ताका मानता ते भाशेन आमी चल्ल्या जियेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमकांय एके भाशेन नवें जिवीत मेळटलें, सुबाम जिवीत मेळटलें. जशें आमच्या मरणाचो शेवट जावन आसा ताचें सुबाम जिवीत. मेल्या उपरांत आमची कुडीचो तोंबो मोडून वेता पूण आमकां सासणाचें घर देवान तयार करून दवरलां. आनी जेजू आयच्या दिसा आमकां देवाच्या उतरांतल्यान शुभ वर्तमानांत सांगता, हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता. आनी तोमास ताचे लागीं विचारता, तो खंय वेताय? आमी वाट कांयच नको. जेजू म्हणटा ताका, हांव वाट, सत आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता, म्हजे वाटेन चलता, म्हज्या स्वतान चलता, म्हज्या जिवितान चलता, तो एके भाशेन सासणाक जिवीत भोगूंक पावतलो, सुबाम जिवीत भोगूंक पावतलो. आनी स्वर्गार वचपाची वाट जेजू आमकां सगल्यांक. तर तो शिकयता ती शिकोवण आमी जियोंक, तो शिकयता ती स्वता आमी ओळखून घेवंक, तो दाखयता जियेता ती वाट आमी धरूंक. आनी हे तरेन सुबाम जिवीत
सासणाचें जिवीत तो आमकां दितलो. जशें पळय आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला, मोरणाचें चादर काडून उडयतलो आनी सासणाक मोरणाचो भस्म करतलो. तर आनी आमकां बरें बरें जेवण तो वाडटलो. ह्या संवसारांत जियेता आसतना ही मिसाची भेट जावन आसा आमकां वाटेचें जेवण देवाक मानता ते भाशेन जियोंक आनी स्वर्गार मागीर तो आमकां सासणाच्या जेवणाक बसयतलो. हीच आस आनी आशा धरून ह्या संवसारांतलें जिवीत जियेता आसतना खेरीत भाशेन देवाक मानता ते भाशेन जियोंक वावरुया. आनी ह्या प्रमाणे आमकां जण एकल्याची मुनसुबी जातली देखून न्याय सदरे मुखार उबे रावतल्या देखून ह्या संवसारान बरें करुया, बरें जिवीत जियोवया. देवाचे कुशे प्रमाणे देवाक मानता ते भाशेन जियोंक वावरुया. आमच्या भावा भयणीचो मोग करुया, भावा भयणीची सेवा करुया, भावा भयणीक संवसारांत आसतनाच बरें करूंक वावरुया. आमी ह्या संवसारान आसा ती कांयच घेवन येना, कांयच घेवन वेची ना, बगर आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो देखून बरें करूंक वावरुया. आनी ह्या वरवीं देवाचें वैभव, सासणाचें सूख, सासणाचें जिवीत मेळून घेवंक आमचे प्रयत्न जावं दी. तर आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक क्रिस्ताची कशें आमी जियोंक आनी क्रिस्ताचे मोन्नाचें शेवट म्हणल्यार सुबाम जिवीत आमी भोगूंक पावूंक आमची तयारी आयजतान सुरू करुया. आनी आमकां देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागून घेवया. उबी रावया. मदींचकोचे आमी वस्कोताय ओळखून घेवन आनी ह्यो निमाण्या 4 वस्तूंचो तेस जाल्या उपरांत आमी उगडास करून मेलेल्यांक सासणाचें जिवीत जिव्यांक बरी भलायकी आमी मागता. तेच परी आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी, मोडवाशांनी आनी ह्या सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं पोरजेक भाग्यवंतपणाचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. मरून गेल्या आनी ह्या वेळार कश्टोतल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया. तांच्या पथकांचें फारीकपण बेगीनूच जावंक आनी ती देवाक रूप रूप पळोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या दोर एकल्याच्या कुटुंबांतलीं भाव भयणी मरून गेल्यांक तांकां आमचे मागण्या वरवीं देवान सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. आमी सगल्यांनी मोगान आनी एकामेकाच्या आदारान आमच्या संवसारांतली पॉयंट ताणून आमच्या निमाण्या आपोवण्यांक बरें जिवीत घेवंक तयार आसूंक जेजू लागीं बरें मरण आमकां मागुया.
बाप्तिस्म साक्रामेंताच्या कॉफ्रारियांच्या वांगडी मरून गेल्यान तांकां बेगीन सासणाचें सूख फावो जावंक देवा लागीं मागुया. मोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी खातीर आमी उबारल्यान न्हय मेल्ल्यांक सासणाचें सूख सासणाचें जिवीत पूण आमकां जिवी आसलेल्यांक ओदीक आमचे खातीर आमी मागलां. बऱ्या मोरणाक आमी तयार आसूं, बऱ्यो कोरण्या वरवीं आमचें जिवीत ह्या संवसारांत देवाक मानता तसलें जावं आमकां आयती कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C24. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोच्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सौर पदवीदारा आनी काकूत सारा देवा, तुज्या मेल्ल्या सेवकांक ह्या योजना वरवीं जेजूच्या रोगतान नितळ कर म्हूण आमी कालतीपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें ताका नितळ केल्ली, त्या उपरांत ताणी केल्ल्या पातकांची आजुनूय कांय कोतां ताचेर उरल्यात जाल्यार सुपूर्णायेन तांकां नितळ कर आनी सर्गेच्या सुखाक तांकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय तुडारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काड्यांनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगल्या आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेस जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Alvarazo
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणीची काकूट कर. आमच्या मेल्ल्यांचो आमी उगडास करुया. आनी अदीक करून गोचेक सांपडलेल्यांचो तांचे खातीर कोण मागतेली नात तांचोय उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे जिवीत जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो शेवट करून जिवंक आनी मरणा वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत आसा म्हूण बाबाटान बोरवाशान जिवंक आयती कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान
मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान होत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू वाट सोत आनी जिवीत बापाशी वचपाची. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांक त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. D 18. आयज आमच्या तिनूय मिसांनी वांटो घेवन तिनूय मिसांचेर कुमियां घेवंक येता. बापसायबाची कसलीच आडखोड ना. जितले पावटी आमी मिसांत वांटो घेता तितले पावटी आमी जेवणांत वांटो घेवंक जाय. तर ह्याच जेजूक एकवटो आमची खुशी आमी दाखोवया.
प्रार्थुया. गो दयाळ बापा, कुसार आपणाचीच बोली करून मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो संस्कार आमी पावार्थान घेतला. पास्कांच्या गुटान निर्मोळ जाल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक मोहिमेवन पुनर्जीवणपणांत वांटो दी म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. तिसरे मीस जातले 9 वाजता. Case 7. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी 8 दीस ह्या आठवड्यांत कोणूय मिसांत वांटो घेता शिमित्री बॅट करून मेल्ल्या खातीर मागता तांकां इंडुलजन्स प्लॅनर आसा. बेगीच तांचे बारीकपण जावंक ही आमची मागणी आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार पावतात. तो ह्याच मनान जाता ते भाशेन मेल्ल्या खातीर उगडास करून तांचे खातीर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Utzwa